we as Goencho Awas are taking strong exception to this type of strong arm tactics and threats being issued by Chief Minister to the government officials down below. To give more details into this type of governance which is being displayed by this particular government, I request a co-convener of Goencho Awas, Mr. Swapnesh Sharlekar, to give an insight into this. सावंतान म्हटले की मिनिस्टरांच्या नावाने पैसे घेतात नोकऱ्यो लायतले म्हणून सांगला आणि तेजेकडे 2-3 केसी पावला म्हणून सांगतात आणि लोकांक सांगता तुम्ही कंप्लेनी फायल करा म्हणून. सगळ्यात पहिलो प्रश्न, तुझ्याकडे जे 2-3 केसी पावतले तेजेर तुवें कितें केलें? तुका जर करप्शन बंद करपाचें आसा ते फक्त तोंडीच सांगनाका, करून दाखय. 2-3 केसी येयल्ले तेजी नांवां भायर काडा पयलीं. तुवें कितें केलें तेजेर हें तुवें लोकांक सांगपाचें आनी कितें एक्शन घेतली ते लोकांचेर तें सांगपाचें. नाल्यार हेजो अर्थ कितें जाता? हेजो अर्थ होच जाता की हेंचे कार्यकर्ता हेंच्या नांवान पयशे घेता, नोकऱ्यो लागता, पूण हेंकां हेंचो वांटो पावना. म्हणून आतां हे लोकांक सांगता तुमी कंप्लेनी फायल करा, सो दॅट एटलिस्ट तेन्ना तरी कळटलें हेंच्यांनी पयशे घेतलेले दिसता आमच्या नांवान आनी आमकां वांटोच पावोंक ना. जर हें कारण ना जाल्यार एक्शन घेवन दाखोवपाची. तो करप्शनाचेर उलयता, ताका आनी एक उदाहरण दिता. वटमा बाब काशीनाथ शेटयेन तो विशय आतां सद्याक दामून धरलेलो आसा. सरकाराक नाका शिवाय केल्लेलो आहा काशीनाथ शेटयेन, वालोर तेका. पूण सरकारान कितें केलें तेजेर? इन्स्पेक्शन जावच्या पयलीं वॉटमाक फ्लोटींग रेस्टॉरंट जाल्लो तो नाक केलो. आमकां आतां कळलेलें आहा की तो वॉटमाक जो हांगाच्यान ना जाल्लो पणजेच्यान तो आमोण्या मेळ्ळा. सपोज सरकार तो एक्चुअली एक्शन घेवंक सोदता टू क्लीन अप अदर देन द मिनिस्टर्स एंड MLAs. कित्याक सगळ्यांक खबर आसा ही इज इवन डिफेंडेड ऑल अदर 39 MLAs ऑल्सो की ते क्लीन म्हूण ते पयशे घेना म्हूण. आनी MLAंनी कशी जंप मारली ह्या सायडीनसान त्या सायडीन. सुभाष शिरोडकर, दयानंद सोपते आनी एक कुंकळेचो जंप मारपाचो आशिल्लो. सांत आंद्रेचो तर फडफडटा खंय जंप मारपाक, ताका थांबून दवरला खंय. राव मातशें डिस्क्वॉलिफिकेशन जावपाचें आसा 2 मिनिस्टरांचें, मातसो पाशियन्स घे म्हूण. आनी एक्चुअली जर ताका गव्हर्मेंट ऑफिशियल्सांचेर एक्शन घेवपाक जाय, स्ट्रायक एट द टॉप मोस्ट लेवल्स. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स जे आपल्या शेर्लेकर बाबान सांगला, ही इज द फेलो who has given approval for that floating restaurant. Take action against the chairperson, Pollution Control Board. तो जायज approval दीत आसा for the coal handling companies. इतलें pollution जाला. एक्शन घेवपाचें आसा जाल्यार TCP चेअरपर्सनाचेर किंवा चीफ टाउन प्लॅनराचेर घेया. तो अप्रुवल दीत आसा इलिगल सगळें कन्स्ट्रक्शन इन खाजानलें आनी सगळ्याक नो डेव्हलपमेंट झोनाचेर.